नमस्कार, कारवार न्यूज तुमगेले स्वागत करता। शिर्शी तालुकाच्या श्री मारिकांबा देवस्थानात धार्मिक वस्त्र म्हणल्यार ड्रेस कोड लागू करूंक जाय म्हण आग्रह करून हिंदू जनजागृत समिती आणि हिंदू संघटनेन देवस्थानाच्या प्रशासकीय मंडळीक अर्ज दिले। शिर्शी श्री मारिकांबा देवस्थान उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या प्रमुख देवस्थानात एक जावन आसा। भक्त लोकांली सगळी मनोकामना पूर्ण जाता असो विश्वास आशिल्ले श्री मारिकांबा देवी विराजमान जाल्लो हो जागो पवित्र आणि धार्मिक क्षेत्र। हिंदू संस्कृती प्रकार वस्त्र घायल्यार ईश्वरी चैतन्याचो फायदो जाता आणि देविल्या तत्वाचे अनुभूती येता। तसेच विदेशी संस्कृतीचे वस्त्र घायल्यार आणि केस सोडल्यार वाईट शक्तीक आमंत्रण दिले जाता। तसेच विदेशी कपडे घालून देवस्थानात येयल्यार देवस्थानाचे सात्विकता भंग जाता। त्याका लागून देवस्थानात प्रवेश करतल्यान धार्मिक वस्त्र घालूंक जाय आणि हो आदेश प्रशासकीय मंडळीन दिवन ड्रेस कोड लागू करूंक जाय म्हणून तेमी आग्रह केले। ಸಾತ್ವಿಕ ಉಡುಪುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಧೋತಿ ಅಥವಾ ಜುಬ್ಬಾ ಪೈಜಾಮ್ ಇರಬಹುದು, ಇದು ಪುರುಷರಿಗಿದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ಸೀರೆ ಇರಬಹುದು, ಚೂಡಿದಾರ್ ಇದಿರಬಹುದು, ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ ಉಡುಪುಗಳಿದೆ। ಈ ರೀತಿಯ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲಂಗ ದಾವಣಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ। ಏನು ಲೆದರ್ ಇವತ್ತು ಜೀನ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಲೆದರ್ ಪರ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕಿದೆ, ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದರ ಜೊತೆ काँग्रेस पक्षाच्यान ब्रेस्ताराक कुमटात जनजागृत सभा जातली। पक्षाचे सगळे नायक येतले म्हण माजी आमदार सतीश सैल यांनी सांगले। बुधवारा कारवार शहरात पत्रकारां बरा उलयिल्ले सैल परेश मेस्ता मरण प्रकरणात विनाकारण काँग्रेस पक्षाक आणि माजी मंत्री सिद्धरामय्या हेमगेले नाव घेत येत आसात। सीबीआय बी रिपोर्ट दिला, तेजे खातीर लोकांक जागृत करच्या विचारान सभा आयोजित केला। सभेत सिद्धरामय्या, DK शिवकुमार, वीरप्पा मोइली असे काँग्रेस प्रमुख येतले। 2017 सालात परेश मेस्ता हेमगेले मरण जाल्ले, पण ते बीजेपीन खून म्हण सांगले। सीबीआय तपास जावन आता 4 वर्सांनंतर बी रिपोर्ट येयलो। आता परत तपास करूंक जाय म्हण बीजेपी सांगता। तपास करूंक हरकत ना, पण इलेक्शना पयले सगळे मोकळे करूंक जाय, कारण गेल्ल्या इलेक्शनात परेश मेस्ता हेमगेले खून जाला, काँग्रेस पक्षान खून केला म्हण सगळे लोकांक गोंदलीत शिरकोवन मत घेयले बीजेपीन। आता ते परत तशें जावचें नाका, तेजे खातीर इलेक्शना पयलेच रिपोर्ट दिवूंक जाय अशें तेमी आग्रह केले। फाल्यां 24 तारखेक कुमटात मणकी ग्राउंड थंय जनजागृती समावेश म्हण घेवन करत आसा। त्या 59 व्यक्ती आमगेलो भुरगो फिशरमॅनाचो 2017 साली मरण जातलें। पण ते मरणाचे विचार कितें काय म्हणल्यार ते मरण कशें जालें काय म्हणल्यार ते काँग्रेस पक्षांतल्या लोकांक तांकां मारून उडयले, मर्डर केस जाली अशें म्हणून उहापोह जाता। आयचे गृहमंत्री अमित शाह बी खंय येता, कुमटा गांवांत येता, होन्नावरा गांवांत येता, शोभा करंदाजे, MP, MLA सगळे लोक येवन घेवन हे मर्डर केला आनी तेका गरम तेल आंगार घालून तेगेले सगळे काती जळला आनी तेगेले थोडे गुप्तांग कट केला। त्या भायर तेका कितें काय म्हणल्यार फाटल्यान तेगेले टॅटो आसलेलो शिवाजी महाराजाचो, तो टॅटो बी कट सोलून काडला म्हूण सांगून, चामडी सोलला म्हूण सांगून अशें हे जावन घेवन व्हडलो गजाल जाता। आनी कारवार, कुमटा, शिर्शी, होन्नावर सगळ्या गांवांत कितें जाता काय म्हणल्यार गलाट जावन घेवन प्रॉब्लेम जाता। जेन्ना ही गजाल जातकीर सगळे लोक कितें म्हणटात काय म्हणल्यार BJP पक्षांतले की बाबा हे तुमी CBI दिया म्हणून। तेन्ना सिद्धरामय्या सांगता की म्हणल्यार आपूण CODक दिला ना COD हे तुमगेलेच एक बॉडी, आमकां तेजे भरवस ना, तुमी हे कितें CBIकच दिया म्हणटकीर तो इमिडिएटली CBIक ती केस ट्रान्सफर करता। पण जाता कितें 2017 साली हे जाल्या गोश्ट्यो, 2018 साली कितें येयलें, इलेक्शन येयलें आनी इलेक्शन येयलें तेन्ना जेन्ना जे आमी गाबीत लोक म्हणटात तांकां गाबीत वाडा म्हणटात, म्हणजे फिशरमॅनाक तेंगे एरिया गेले जाल्यार तेंगे सगळे एरियांत प्रत्येक एरियांत तेंगे त्या परेश मेस्ता भुरग्यालो फोटो घालून एक हार घालून ताका भावपूर्व श्रद्धांजली म्हणून सांगून एक बरोवन घेवन दवरलें उरता। तेन्ना आमी गेले तेन्ना आमकां तेमी येवन सांगता तेंचे लोक कितें काय म्हळ्यार तुमकां
बेजार करनाका तुम्ही ह्या एरियात मत मागपाक येनाकात, कारण आमगेले अजुनूय मनांतले तो मनस्ताप गेलो ना. तर आमकां बी खरें दिसता, कित्याक काय म्हणल्यार कोणूय एक भुरगो तेल घालून तेगे टेटो चामडी सोलून अशें तर खरें जाल्लें आसत, इट इज अ रॉंग थिंग. आमी बी गपरावले, आमी बी त्या एरियात कोणा कडेन मत विचारूंक गेले ना. हो आमगेले एकच क्षेत्र न्ही, हो हिंच्यान धरिलो खंयच्यान आमगेल्या कारवारच्यान धरिलो मंगळूर पर्यंत आमी सुमार 7 लोकांतलो एकटोच विन जाता. आनी सगळे कडेन अशेंच तेणी फोटो लावन घेवन क्लियर कट सांगिल्लें, बरें करून सांगलें तेणी आमकां तुमी येनाका. पण आमकां कितें दिसलें आतां, आमी पडले नो प्रॉब्लेम, इलेक्शन आमी विन जालें ना, तेजें कांय बेजार ना. इलेक्शनां हार आनी जीत हो आसतात. असले पोजिशनाचेर आमकां जो त्रास जालो आमी ते भोगले आनी आमी ओगी रावले. हे 4-4.5 वर्स जाली अजुनूय तर हेजो रिजल्ट येयना. हेजी फाटी तर लागले आमी आनी प्रेसात 10 फावटी सांगलें हो रिजल्ट भायर येना कित्याक, हो रिजल्ट येवपा जाय न्ही. 4.5 वर्स काय लागना सीबीआयक. तेन्ना सीबीआय आमी उलोवपाक आनी सीबीआय रिपोर्ट येवपाक कशें कावळो चडूक आनी कांदो मोडूक म्हणटा पळय आमचे कोंकणी भाशेन, त्या हेजेर तेगेले रिपोर्ट येता काय कितें काय म्हणल्यार हो सहज मरण, मागीर सिंपल मरण हे गेले. हेतूंत कांयच कितें आरोपी जावं हितूंत मर्डर बिर्डर केस ना म्हणून सांगून. म्हाका आतां आमकां अशी परिस्थिती येयली ही पळयतले, कित्याक काय म्हणल्यार तुमी हेजो एडवांटेज घेतलो. तुमी स्पोर्टिवली खेळ्ळे ना. स्पोर्टिवली खेळ्ळ्यार कितें आसलेलें, फायट येता. आमी बी एक 5-6 हजारान बी पडल्यात. पण जालें तें जालें. हेज्या फुडें आनी असलें कांय घडचें नाका. तर असलें घडचें नाका म्हूण आमी जेन्ना विचार केलो, परत तेंच्यांनी कितें घातलात, ही एप्लिकेशन आमकां एक्सेप्ट ना बी रिपोर्ट, आमकां आनी परत तेजे बद्दल मरुपरिशिलना करपा जाय. म्हणजे परत हेजे बद्दल इन्वेस्टिगेशन जावपा जाय. आज हांव देवा कडेन एकूच पांयपूण घेता, हेजो इन्वेस्टिगेशन कितें व्हरूं सीबीआयन जावं खंयचो डिपार्टमेंटान. आतां राज्यांतय बी तोच सरकार आसा, केंद्रांतय बी तोच सरकार आसा. हेजो निर्णय बेगीन दिवचो, नाल्यार आनी परत नंतर आनी कितें घडटलें, आनी कितें घडयेन आनी लोकां कोणाक त्रास जावचे नाका. आनी अशें करून फाटल्या डोरान वचून विन जावचें बी कोणाक गरज ना. आमी स्पोर्टिवली खेळया. पक्ष म्हणटा एक हे खेळकूच जाय अशें म्हूण सांगून आमगेले धुरीण लोक एक जनजागृती समावेश म्हणजे जन्माक येतनात काही दोष आशिल्ले एक गायी वासराक शस्त्रक्रिया करून रक्षण केले. शिर्शी तालुकाच्या मत्तीगट हांगा DR भट हेमगेले गीर ब्रीड गायीन जल्माक घायल वासराक तोंडा वयर जास्त चामडी आशिल्ली. तेजेन ताका वासराक खावू जेवंक त्रास जातालो. शिर्शी शहराच्या समर्पण पशु दवाखान्यात सुमार 1 तास शस्त्रक्रिया करून वासराल तोंडा वयर वाडिल्ली चामडी काडली. आता वासूर आरोग्यान बरें आसा. ಬ್ರೈನ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡಬೇಕಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಜನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. बापायलो अंत्यसंस्कार चेडवान करून आपले कर्तव्य पूर्ण केल्ली घटना घडली. भटकळ तालुकाच्या हडिलू सब्बत्ती नावाच्या गावात चेडवान बापायली अंत्यसंस्कार केले. चेडो ना आशिल्ल्यान
आनी अग्नी दिवंक संबंदीक बी मुखार येयन जाल्ल्यान चेडवान चिताक अग्नी दिले. मंजुनाथ नागप्पा नायक सुमार 51 वर्स वयाचे हेमी कसल्या तरी कारणान आत्महत्या करून गेले. मंगळवाराक नवीन घरा गृहप्रवेश केल्ले मंजुनाथ हेमी त्याच घरा मुखारल्या रुखाक लुंगी बांदून गळ्या पासगान घेवन आत्महत्या करून गेले. हेका 3 चेडवां. चेडूना आत्महत्या करून घेयल्यान कोण बी संबंदीक अग्नी दिवंक मुखार येयले ना. तेजेन तेगेल्या व्हडले चेडवान अग्नी दिले आनी सगळे विधी विधान पूर्ण केले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात ब्रेस्ताराक येवच्या काँग्रेस प्रमुखान पहिले बीजेपीच्या प्रश्नाक उत्तर दिवं जाय अशें बीजेपी प्रवक्ता नागराज नायक हेमी सांगले. कारवारच्या पत्रिका भवनात बुधवाराक प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले नागराज नायक परेश मस्त्या हेमगेले मृतदेह मेळिल्ले थोड्याच वेळात तेन्नाचे जिल्हाधिकारी SS नकुल हेमचे खंयच्यान सहज मरण म्हणून सांगू लायिल्ले कित्याक. DCक हे सांगूक अधिकार कोणी दिलो. कितलो होड उद्दुल्ल्यार बी पोलीस तपासात हात घालूंक अवकाश आसा. ह्या सगळ्या प्रश्नाक सिद्धरामಯ್ಯ हेमी उत्तर दिवं जाय म्हण तेमी सांगले. ಅಂದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಂತ ನಕುಲ್ರವರು ಅದನ್ನ ಸಹಜ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಅವರು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರಬಹುದು, ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ he cannot poke his nose, ಅವರ ಮೂಗನ್ನ ತೂರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ನೀವೇ ಕೊಟ್ರಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ವರದಿ ಬರಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದನ್ನ ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಹಜ ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಯರಾದಂತಹ ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಏನು ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಶಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಮುಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. भारतीय नौसेना आणि नौसेना कल्याणकारी विकास संघटन NWWA वतीन इंडियन नेव्ही क्वीज थिंक यू 2022 आयोजित केल्लो. देशाच्या 7,500 शाळेच्यान 8वी ते 12वीच्या विद्यार्थींनी भाग घेयले. भारताची अगदी व्हड स्पर्धा ही जावन आशिल्ली. कारवार अर्गा नेवल बेज विक्रमादित्य नौकाचेर सेमीफायनल आणि फायनल बुधवाराक जाले. देशाच्या 16 शाळेचे 32 स्पर्धी सेमीफायनलात पाविले. जोरदार बजाइए कि स्टेज पे भूकंप आ जाए. दूसरे क्रम पे है नैपुण्या पब्लिक स्कूल कोची. It's interesting to know that while the engineers on board stake a claim of horsepower generated by 8 massive boilers, to those who are watching us right now, semi-final to these two has been fantastic. can you get more close? The journey so far. Watching you.
आयचे इतलोच न्यूज मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.